नमस्कार आणि परतून एकदा तुमकां येवकार तुमच्या बोटार तुमचो फुडार हे कार्यावळींत मतदान सोंपिल्लें आसा. मतदानाचे आंकडेवारी आमचे कडेन पाविल्ली आसा. आमच्या वांगडा स्टुडियोंत आसात गोमंतकचे संचालक संपादक बाब राजू नायक आनी आमी आज उलयतले इलेक्शन कशें जालें, पर्संटेज वोटरांची कशी आशिल्ली आनी ह्या पर्संटेजीचो ओवरऑल परिणाम गोंयच्या राजकारणाचेर कसो जातलो. पयले सुवातेर 6 वरांचेर आमकां जी बातमी मेळिल्ली ताचे प्रमाण जे वोटींग जाल्लें ताचें ओवरऑल पर्संटेज आशिल्लें 75.82. हातूंत नॉर्थ गोवा भितर प्रमाण चड दिसता तें म्हळ्यार 76.27 आनी सावथ गोवांत ते 75.43. सगळ्यांत एक परत सकाळच्यान आमी म्हणटात तशें पयलीं सावन सकाळ सावन सांखळे मतदारसंघात मतदानाचें प्रमाण हेर मतदारसंघा परस चड आशिल्लें आनी ती स्पीड तशीच टिकून उरली. दीस सोंपता म्हळ्यार सांखळे 89.64 म्हळ्यार सुमार 90% मतदान जालां आनी दुसरे वटेन लोएस्ट मतदान जें जालां तें वास्को भितर जालां 67.63. म्हाका राजू तुका एक विचारूंक जाय की अशें जेन्ना हें मतदान जाता उत्स्फूर्तपणान, कित्याक आतां हें फायनला कडेन न्हय, फायनला कडेन आतां 7:30 येतले इलेक्शन कमिशनाचे, बट ही चडती भाजणी जाका म्हणटात तशें चडते भाजणेन वाडत आसा. अशें जेन्ना उत्स्फूर्त मतदान जाता, चड मतदान जाता, हें सत्ताधारी पक्षा खातीर सुचिन्ह काय दुश्चिन्ह? पळय हां, फाटल्या वेळार 83% जाल्लें. अंदू म्हाका दिसता 85 जावपा कठीण, 84 मेरेन वतलें. म्हणजे 1% वाड ही तशी व्हडली न्ही. आनीक निश्चितपणान हें चड जालां. चड बाकीच्या राज्याची जर तुलना करत जाल्यार चड जालां, पूण तशें गोंया खातीर चड न्ही. कारण कितें जाल्लें, ह्या वेळार खूब पक्ष आयिल्ले. तृणमूल आयिल्लो, आम आदमी पार्टी आयिल्ली. आम आदमी पार्टीन तर बूथ वायज काम केलां, लोकांक भायर काडपाचें काम केलां. NCPचे कांय ठिकाणी तांणी जोर दिला. हे सगळे आनी सत्तेर आशिल्लो भाजपा ताका खंयच्याय प्रकरणान सत्तेर परत येवपाच्या हात. आनी तांची जर तुवें फाटले 3 म्हयन्याची जर रणनिती पळयली जाल्यार तशेंच दिसतलें की तांणी विनींग कॅन्डिडेट्स हाडले, तांणी वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यो मोर्चेबाजणी केली, तांचे सगळे कार्यकर्ते देंवले. आनीक तांकां चड आव्हान आशिल्लें, तांकां एंटी इस्टाब्लिशमेंट एक वारें बाजारान व्हांवतालें. ताजो परिणाम भाजपाचेर जातलो म्हण तांकां खबर आशिल्ली. पूण तांची एक लक्षात घे, तांची एक यंत्रणा आसा आनी ती यंत्रणा इलेक्शन यंत्रणा म्हणून इलेक्शन मशीन अशें ताका एक म्हज्या लेखनान म्हणिल्लें. इलेक्शन मशीन म्हळ्यार कितें, सारकें पयलींच्यान ते प्रत्येक मतदारा कडेन कॉन्टेक्ट करतात. कांय मतदारांक तांणी मेंबर केल्ले आसता, सो तांकां परत मेळप, तांचे कडेन वचून जर तांच्या मनान कितें दुबाव आसता ते पेलन करप. मागीर तांची एक लिस्ट आसता. मतदान जालें की इमिजिएटली कोण कोण उरल्यात तांकां 4:30 ते कॉन्टेक्ट करपाक लागता. तांकां हाडप, बुथार हाडप, मतदान करपाक लावप आनी व्हरप. सो ही तांची यंत्रणा सामकी बरी. आनी त्या नदरेन हांव म्हणप की तशें हें आयचे पळय जरी 1-2% चड जाल्लें असलें तरी तशें अनुमान आमी काडूंक शकनात. म्हणजे सदांच कशें आसता, चड मतदान जेन्ना जाता तेन्ना ते सत्ताधारी पक्षाक त्रासदायक आसता. पूण हातूंत 2 फॅक्टर आसात. हातूंत सत्ताधारी पक्षाची एक यंत्रणा सामकी जोरदार काम करता, कार्यरत आसा आनी ती दिसताली आमकां. दुसरे अर्थान आमी पळयतात की विरोध आमचे चड पक्ष गोंयांत आशिल्ले. चड पक्ष म्हणटकीर चड उमेदवार जाले. चड उमेदवार दुसरे कशें आसतालें, एक तेंपार सत्ताधारी पक्षच खर्च करतालो. आतां तशें ना. आतां बारीकांतल्या बारीक पक्षान खूब पयसो खर्च केला. सो पयसो खर्च करता तो व्हॅल्यू फॉर मनी, तो लोकांक हाडटा, मतदान करपाक लायता. सो हें जालां. आमी पणजेचें उदाहरण न्ही, पणजे आमी पळयलें तें अशें की सुरवातेक मतदार येताले, पूण मागीर सस्टेंड लोक अशे येवपाक लागले सारके झुंडीनी आनी निमाणे मेरेन पणजेन वोटींग जालें. सो आमकां क्लियर दिसतालें की बाबा कोणाक मतदान जाता, आनी तें मतदान आशिल्लें सत्ताधारी पक्षाक. सो भाजपान पणजेन लोक हाडले हें आमकां मान्य करचें पडटलें. आनी ताणें आपली पळय जी कितें पर्संटेज आशिल्ली ती सारकी मतदानाक ती पर्संटेज पूर्ण जातली हें पळयलें. मतदार मतकेंद्राचेर पावले, ताणें वोटींग केलें आनी पणजेन अमकें वोटींग जालें म्हूण तांकां कळटकीर फुगट्यो मारल्यो. सो हें जे पळय कितें ही प्रक्रिया आसा ती भारतीय जनता पक्ष बरी जाणा. पूण तुवें म्हणटा ते सांखळेचो तुवें उल्लेख केलो. सांखळे जवळ जवळ 90% सगळ्यांत चड मतदान जालां. हाय वॉल्टेज ड्रामा सगळ्यांत जालो. मुख्यमंत्री स्वता निमाणे 2-3 दिसाच्या प्रचार सभा ज्यो सांखळेचे भायर आशिल्ल्यो त्यो वचून आशिल्ल्यो. सो तांणी पळय कितें थोडे गॅप्स उरिल्ल्यो त्यो भरून काडपाचो प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या अर्थान जो पळय धर्मेश सगलानी आसा ताणें तितलोच जोर दिला. काँग्रेस पक्षांनी
राहुल गांधीची सभा थंय लायली काँग्रेस पक्षान जी जी यंत्रणा ताका सगळ्यांनीच्या मर्ती खंय दिवपाक जाय आशिल्ली ती उबी केली आनी सगळ्यांनी पूर्णता एक नितीधैर्य दिवन ताका एक सारको स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट ताणें थंय केलो म्हूण सगळ्या गोंयचें लक्ष साखळेचेर आसा आनी साखळेक 90% जावप म्हळ्यार कितें अर्थ ताजो स्पश्ट आहा की दोगूय जाणांनी आपआपल्यालो लोक मतदान करपाक सगळे हाडल्यात 90% जावप हें खरें गोंयचें भाग्य म्हणजे हाजो अर्थ आमी म्हणटा न्ही 30% 35% कांय जाणां 35 पूण 90% किंवा आमी गोंयान आतां एक 83% 84% जातले इतले संख्येन लोक येतात हें खूब म्हत्वाचें आनी बाकिल्ले म्हजे कोतान एक 15 तरी टक्के लोक मतदानांतले देशा भायर आसतले ते येवपाक पावले नात पूण 83-90% लोक मतदानाक येतात मतदानांत सक्रीय भाग घेतात लोकशाही बळकट करपाचो प्रयत्न आनी म्हाका दिसता हें गोंया ह्या मतदाराची तोखणाय करपाची गरज आसा ही तुवें बरो पॉयंट काडलो लोकशायेचो सुवाळो अशें लोक गोंयांत मानतात सुशिक्षीत मतदार आसात आमचे चडशे आनी तांकां दिसता आपलो हक्क आनी आपलें कर्तव्य थंय वचून मत दिवप आनी हाचो अर्थ लोकांक ह्या डेमोक्रेसीचेर लोकशायेचेर विस्वास आसा हें ताजें प्रतीत जाता म्हाका हांगा एक दुसरो पॉयंट मुखार हाडूं जाय तो म्हळ्यार सकाळचें आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसलें की केपें सांगें कुडचडें आनी सांखळी ह्या 4 मतदारसंघांनी मतदानाचें प्रमाण चड आशिल्लें आतां हे 4य एरिया मायनींग अफेक्टेड सो मायनींग अफेक्टेड एरिया जो आसा थंयच्या लोकांची मानसिकता तांच्या लोकांच्यो ज्यो लोकल थळाव्या लोकांच्यो भावना आसा त्या लोकांच्या भावना कडेन ह्या वाडिल्ल्या पर्संटेजीचो कितें संबंद आसा अशें तुमकां दिसता न्ही हांव पयलीं मायनिंगाचो प्रश्न घेवयात पूण पयलीं म्हणटा आतां पळय हांव केपें म्हणलें तुवें केपें सांगें कुडचडें आनी सांखळे कुडचडे सांखळे आतां केप्यां हांगा इट्स ए हाय पावर्ड बॅटल बाबू वर्सीस काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आनी थंय जोरदार केला बाबू पयल्या खेपे मंत्रीपद मेळिल्लें काल आमी आमचे पळय गोमंतकार एक कुसबूज म्हणून येता तातूंत भितर आमी म्हणलें की बाबूली ही 5वी निवडणूक आनीक प्रकाश वेळीप असोच जेन्ना ताका इतलो हें आयलो की आपूण खंयच्याय पक्षाचे जिखून येता सो 5वे टायम तो रावलो बीजेपीचेर उबो आनी पडलो तशें बाबूचो प्रकाश वेळीप जावचो न्हय अशे तरेचें एक मतप्रदर्शन आमचें खरी कुजबूज म्हणून आमी शब्द तातूंत भितर केला कारण बाबून खरें म्हळ्यार ही रिस्क घेतिल्ली आनी कशें आसा जाणा एक सुप्त एक भितर आसता की अरे तूं सत्ताधारी पक्ष तूं येद व्हडलो मिनिस्टर आमची कामां कर गोंयांत तूं एक शेजारच्या घरांत जर एक नोकरी दिली जाल्यार दुसऱ्या घरांतलो मनीस पिकार जाता इतले गोंय मतदारसंघ ल्हान सो केपेचे भायर येवप हाजो अर्थ थंय सत्ताधारी पक्षाक सामकें म्हणजे डेंजर आसा अशें आमच्यांनी अनुमान काडूं येता सांग्यारय तेंच जालां सांग्यार 3 लेवलाचेर बॅटल काँग्रेस बीजेपी आनीक सावित्री इंडिपेंडंट अशी एक सामकी हाय पावर्ड बॅटल म्हणूं येता सावित्रीन तर फाटले 10 वर्स थंय काम केलां फळदेसाय बीजेपी खातीर काम करतालो आनीक प्रेजेंट प्रसाद सद्याचो आमदार हांचें बरें काम जालां आनीक कुडचड्यार पूर्ण परत ते आसाच कुडचड्यार थंयचो निलेश काब्राल हो बरो कॅन्डिडेट मंत्री आसा बीजेपीन ताणें काम केलां लोकां कडेन सतत कॉन्टेक्ट आशिल्लो आनी ताका ह्या वेळार काँग्रेसीन एक बलवान दिला काँग्रेसी बरोबर बाकीचे लावल्यात सो थंय बी कितें बाबा हें बदलाचें चिन्ह काय कितें अशे तरेचें हें येता आनी दुसरो पॉयंट तूं जो म्हणलो तो मायनींग सामकें खरें की केपें सांगें कुडचडें आनी सांखळी हांगा मायनींग आसा आनी एक गजाल सामकी जाल्या मायनिंगाचेर बद्दल हांव इल्लो चड उलयता कारण म्हाका त्या प्रश्नाची इल्लें चड तीव्रता म्हाका दिसता कारण हांवें ताजेर खूब अभ्यास केला म्हणजे 2 पुस्तकां ताजेर आयल्यात हातूंत भितर काँग्रेस आनी बीजेपी दोगूय जाणांनी मतदाराक किंवा सांखळेच्या लोकांक आनी एकूण खाणपट्ट्यान राविल्ल्या लोकांक फटयल्यात सुप्रीम कोर्टान सरळ सांगिल्लें मायनींग सुरू करात 2 वर्सां सुप्रीम कोर्ट सांगता मायनींग सुरू करात तुमी करनात आनी सरळ कळटा अशें की एक जी पळय कितें तथाकथीत वर्कर्स बॉडी आशिल्ली ती कांय जे अशे नेते तांकां मायनींग कंपन्यो पुरस्कृत करताले ते लिडर जाताले तांचे सगळ्याचो ध्येय एकच सत्ताधारी पक्ष आसूं काँग्रेस आसूं किंवा कामगार नेते हेच पळय जे 5 जे चुकिल्ले भ्रश्ट जे पळय खाण कंपन्यो तांकांच दियात काम हें तांकांच लीज परत दियात आनी तांकांच लीज दिवपाक मेळना म्हूण कशें तरी करून ते म्हणटात ना आमी सुप्रीम कोर्टाक हो मुद्दो काडटा ते मुद्दो काडटा गोंयचो एडवोकेट जनरली सुप्रीम कोर्टाक वचून तांचीच बाजू घेवन उलयता सो हें सगळें एक विचित्र चलतालें आनी तें लोकांक कळटालें की हातूंत भितर कितें तरी गोलमाल आसा हातूंत भितर कितें तरी गफलो आसा आनी हें सरकार योग्य संवेदनशीलय ना आनी सरकाराक
पारदर्शकरित्या आपली भुमिका सुप्रीम कोर्टात दवरपाक जमली ना, कारण हे 5-6 जाण चुकार खाण मालकाच्या पोशान उदक घेवपाची प्रवृत्ती ह्या सत्ताधारी पक्ष नाकारून आसा. सो लोकांनी ह्या वेळार खाणपट्ट्यांतल्या लोकांनी जर परिवर्तना खातीर जर मत दिल्लें आसलें जाल्यार म्हाका अजाप दिसपाचें ना, कारण लोकांक खरोच थंय त्रास जाला. लोकांक लोक म्हणटात मायनींग सुरू कर, आनी तें खरें. हाका मेळपा ताका मेळपाक लोकांक काम मेळपाचें कर्तव्य न्ही. कामगार नेत्यांक जर तांणी आपल्या हाता कडेन धरल्यात जाल्यार दीस इज रॉंग. सो तांणी मायनिंगे संदर्भात सरकारान आतां जो कोण सरकार येतलो तांणी खरें म्हणजे फक्त सरकार न्ही, ताणें खाण चालक, एक्सपर्ट्स, अर्थवेवस्थेचो अभ्यासक हांगे सगळ्यांक एकठांय हाडून एक खाणी संदर्भात एक स्वयंपोशक धोरण तयार करपाची गरज आसा, जें धोरण फुडची 25 वर्सां चलतलें. एक पब्लीक मेमरी शॉर्ट अशें बी म्हणटात, पूण ह्या हालींच्या मेमरी भितर 2 गजाली लोकांच्या गोंयांत मनात उरल्यो, त्यो म्हणटा कोरोना आनी कोरोनाक लागून जाल्ली लोकांची फरफट आनी लोकांची जी मरण जें आयलें लोकांक, लागींच्या लोकांक खूब जाणांक मरण आयलें. आनी दुसरो हाचो परिणाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली टुरिजमाचेर जालो, जो मायनिंगा फाटल्यान आमी सगळ्यांत व्हडलो सॅक्टर म्हणटा, इनकम आमकां दिवपी. सो ह्यो शॉर्ट मेमरी भितर, हालींच्या मेमरी भितर ह्यो 2 घडणुको लोकांचे तकलेंत खूब इफेक्ट करून गेल्यात. ताचो कितें परिणाम जातलो ह्या मतदानाचेर? एक गजाल बरी म्हळ्यार पळय न्ही तूं, 83 to 90% वोटींग जावप हें आनी कोविडाची अशे तरेची तीव्रता आसतना हें खरेंच बरें लक्षण. गोंयकारांनी कोवीड म्हूण पळोवना, आमी त्रास भलायकी हें पळयनासतना मोठे संख्येन भायर आयले, लोक मतदान केंद्राचेर गेले. मतदान कांय कडेन 2-2 वरां लोकांक मतदाना खातीर वाट पळोवची पडली. म्हज्यो चलयो, म्हाका मतदान मडगांव आसा, म्हज्या दोनूय चलयांक फातोर्डा मतदारसंघान, आमी पाजी फोंडांत थंय, पाजी फोंडांत तांकां 2.5 वरां वाट पळोवची पडली, लायनीन 2.5 वरां रावप. म्हणजे पळय तूं. आनीक हांव मडगांवां सरळ गेलो, 5 मिनटां म्हाका 4 जाण आशिल्ले, हांव मत दिवन आयलो. एक सुशिक्षीत वर्ग आनी फातोर्डा थंय एक कांय प्रमाणात झोपडपट्टीचे लोक प्रत्येक जाण, कारण तांकां वेल्यू फॉर वोट खबर आसा, कारण तांकां राजकारण हे तांच्या जिवना कडेन प्रत्यक्ष लागता. वेदर सुखवस्तू जे पळय एरिया तांकां राजकारणा कडेन पयसल्यान पळोवन एक रवंत सांजे बसले खबरी मारल्यो इतले परते आसता. पूण गरीब लोकांचो संबंद राजकारणा कडेन सदांच येता. सो ताका लागून अशे तरेचे झोपडपट्टी किंवा लोअर मिडल क्लास किंवा गरीब म्हणटा तांकां ते सामके मुजरत येतात, राजकीय हे प्रक्रियेन वांटो घेतात. सो हांव म्हणटा तशें की कोविडाक भंय, कोविडाचो बाळगी नासतना लोकांनी येवन मतदान केलां. आनीक हें सगळें आमी तो हें उलयतात की कोविडाचो त्रास लोकांक जाल्लो. पयल्या कोविडाच्या पयले लाटेन तर हांवें पळयलां दुकानां अक्षरशः लुटल्यात सत्ताधाऱ्यांनी, आनी आमी हें बरयलां. अक्षरशः दुकानां लुटून ते आपले थैल्यो करून आपल्या लोकांक पावोवप, लोकांक दुकानान मेळप ना, लोक कासावीस जावप, बाजारांत नुस्तें मेळनाशिल्लें, गोंयचें सामकें म्हत्वाचें अन्नाचो भाग तो. हें सगळें, ही सगळी प्रक्रिया म्हाका दिसता की इफेक्ट करतली, लोकांक इफेक्ट करतली. लोकांक ती लोकांक राग आसा, लोक विसरूना. म्हाका दिसना लोक विसरतले काय म्हूण, पूण तशें जावना. लोकांक राग आसा, लोकांचो राग व्यक्त केला जाल्यार बरें, ना करपाकूच जाय आशिल्लो. कारण हें विसरपाचें न्ही. आमी पळयल्लें, आमी बातमी दिल्ल्यो, ऑक्सिजनाचे नासतना लोक तडफडटाले, ऑक्सिजनान लोक मरताले. आनी ऑक्सिजन आसा, फक्त ती गाडी परती करून ऑक्सिजन ते सिलिंडर देंवोवपाक जायना, अशे तरेची वायट परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली. हें सगळें लोकांनी पळयलां. सो हें म्हाका दिसता की लोकांनी जर राग व्यक्त केलो जाल्यार तो सही योग्य केला. आनी अशे तरेचो मतदानान जर येता संदी, तेन्ना ती संदी व्यक्त करपाचीच गरज आसता. आमी उलोवया फुडें, आनी 1-2 मुद्दे आसात, पूण ताच्या आदी घेवया एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत आमी परते मेळया ह्याच कार्यावळींत. तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. आतां रोखडीच चीफ इलेक्शन ऑफिसर पणजे मिस्टर कुणाल हांची एक पत्रकार परिशद आसा. ती पत्रकार परिशद आमी तुमचे मेरेन थेट हाडटले कांय वेळान, आनी तातूंतल्यान आमकां सगळे स्टॅटिस्टिक्स, आयच्या दिसाची जी आंकडेवारी आसा, कितें मतदान जालें ताची ऑफिशियल म्हणजे अधिकृत म्हायती मेळटली. पूण ताच्या आदी म्हाका एक निमाणो प्रश्न,
राजू तुका विचारूं जाय की 4 दीस आतां फ्रायडे सुटी आशिल्ली, शेनवार दीस सुटी, परत आयतार सुटी, परत इलेक्शनाची आनी व्हॅलेंटायन डे. अशी शक्यता आसा की खूब जाण गोंयकार फॅमिली घेवन भायर गेल्ले आसूं शकता जे मतदानाक येवंक शकले ना. सो हे कितले संयुक्तीक अशे सुटये उपरांत मतदान दवरप? न्ही, लोकांक आमी आडोवंक शकनात, पूण जे लोक सुटी घेवन खंय तरी अशे वतात 3-4 दिसां ते तांकां सिरियसली घेवपाची गरज ना. इतल्या खातीर गरज ना कारण तांकां कोणाचें पडून वचूना. हांव लोकशाय बी मागीर म्हणटा, गोंयचें पडून वचपाक जाय न्ही. लोकशाय बी हें उलोवपाक, भाशण करपाक तत्वज्ञानी मनशाक, पत्रकारांक आमकां ओके, पूण खूब जाण अशे आहा तांकां ह्या सगळ्या प्रक्रियेचे आसतना गोंयचे बद्दल कळवळना अशें जावंक शकना. मागीर तुमी दोश दितात, पूण म्हाका दिसता हें प्रमाण व्हडलें नासता. हांवें आज मडगांवां 1-2 सिद्धी आनी रिद्धी तांचें आडनांव कितें म्हापशेकार, सिद्धी रिद्धी म्हापशेकार ही एक नावाजलेली गोंयची मुंबय काम करतात फॅशन डिझायनर. ती मुद्दाम वोटिंगा खातीर गोंयांत येतात. ताणें सांगलें आमी 4 दीस पयलीं आयल्यात. म्हजो एक मित्र आसा उमाकांत सरदेसाय, तो एक व्हडलो अधिकारी मुंबय काम करता बँकेत, तो 2 दीस पयलीं गोंयांत आयलो वोटिंगा खातीर. कितलेशे हांवें लोक पळयल्यात अशे की वोटिंग आसतना गोंयांत येतात. ओपिनियन पोलाक तूं जाणा न्ही, हे व्हडलें मतदान जालें. गोंयकार खंय खंय आशिल्लो देशान देशाचे भायर तो आयलो. ह्याय इलेक्शनाक हांव जाणा देशा भायर आशिल्ले लोक आयल्यात. अशें जेन्ना येतात ही आसता न्ही, गोंय आमचें सांबाळ जावपा जाय, गोंयकारांच्या हातान उरपा जाय, गोंयकारांची आज पयशे कितें स्वयंपोशक गोंय म्हणटात तें आनी कितलें बरें जावपाक जाय. फुडले पिळगेक अशें हें बरें गोंय तांच्या हातान दिवप हें आमचे पिळगेचें कर्तव्य. नाजाल्यार फुडली पिळगी जी पळय येतली ते आमकां अशीच दोश दिवपाचे, तुमी गोंय वाट लायलें म्हणटले, तुमी गोंय हाता भायर वताले, तुमी हाडयलो ना, तुमचे कडेन चान्स आशिल्लो, तुमचे कडेन संदी आशिल्ली. सो फुडले पिळगेन आमकां अशे तरेचे खेपपाक जायना इतले वायट पद्दतीन. म्हणून म्हाका दिसता आमचें एक लागणूक की मतदान करप, मतदानात भाग घेवप, दुसऱ्याक मतदान करपाक प्रवृत्त करप. आमी आमच्या मिडियान आमची जबाबदारी केल्या. गोमंतक वर्तमानपत्र, टीव्ही, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स हांगा आमी सतत लोकांक आवाहन केलां, रावात घरा, मतदान करात. आनी हे मिडियाची ही जबाबदारी आसाच. पूण खुबशे जाण अशे तरेचे जेन्ना पळय हें करतात न्ही की मतदानाक येनात वतात, अशे तरेन ते हुकुमशाक जल्माक घालतात आनी मागीर ते तांकां वेवस्थेक ते बॉटम मोडटात. हुकुमशा अशा प्रवृत्तींतले येता जांकां लोकशाय अशें पडून वचना. हे प्रमाण जेन्ना वाडटा न्ही तेन्ना हुकुमशाही जल्माक येता. पूण म्हाका एक बरें आहा, 83 to 90% वोटींग जावप इज ग्रेट. आनी आतां खुबशे जाण तज्ञ म्हणपाक लागल्यात की हे पर्संटेज जवळ जवळ 5 वरांचेर जवळ जवळ 75 to 80% जाल्ले. सो लोक आतां अशें म्हणपाक लागले की 90% वचपाक शकता. हो एक रिकॉर्ड. म्हाका दिसता 90% जर गोंयांत मतदान जालें जाल्यार हे असले थोडे लोक जे गेल्ले तांचे व्हडले आमी तांचे व्हडली फिकीर करपाची, तांची कॅर करपाची गरज ना. जर 90% जालें तर गोवा जीत गया अशें म्हणपाक जाय आमी. गोंय जिखलें, जिखले रे जिखलें, गोंय जिखलें. हाजेर ह्याच नोटाचेर गोंय जिखलें ह्या पॉयंटाचेर आमी ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. आतां आमी तुमच्या मुखार हाडटले इलेक्शन कमिशनाची, गोंयच्या चीफ इलेक्शन ऑफिसराची खासा पत्रकार परिशद. पूण जिखलें रे जिखलें, गोंय जिखलें अशें राजू म्हणटा, अशें म्हाकाय दिसता आनी अशें आमकां गोमंतक टीव्हीक सगळ्यांक दिसता. इतल्या प्रमाणान जें मतदान जालां तें पळोवन हांगा आमी ही कार्यावळ सोंपयता. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.